हांगा गेले शेनवाराक चेतन गांवकर यांनी आपली बायल हेमा गांवकर हिचो खून केलो. त्यानंतर चेतन गांवकर फोंडा पुलीस स्टेशनार वचून सरेंडर जालो. फोंडा पुलिसांनी ताका अरेस्ट केल्लो आसा. तशेंच कोर्टान ताका 10 दीस पुलीस कस्टडीन दवरपाचो ऑर्डर फोंडा पुलिसाक दिल्ले आसा. चेतन गांवकर हो फोंडेच्या एडिशनल कलेक्टर ऑफिसान कामाक LDC म्हणून कामाक आशिल्लो आनी काल सांजची सोमारा सांजची सावथ गोवा कलेक्टर यांनी एक ऑर्डर काडलेली आसा की चेतन गांवकर हेका सर्विसेच्यान सस्पेंड केला म्हणून. ती ऑर्डर सद्या फोंडा पुलीस स्टेशनार पावल्ली आसा. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.